मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. ब्रेकफास्ट जाल्ले आसा आनी घरची सगळीं कामां जाल्ली आसा. झाडू मारले, पुसले. सो म्हटलें आयज मातशें कॅबिनेट्स क्लीन करया म्हणून. एक्चुअली जालें कितें 2-3 दीस जाले न्ही म्हणजे बॅक पेन जावपाक लागला. म्हणजे अशें बसलें न्ही खूब बॅक पेन जाता. सो उबें रावन कितें काम केलें न्ही खूब बरें दिसता. सो फाटीं कितें जातालें, उबें रावन काम केलें न्ही पांय म्हाजे वळोन येताले. पण आतां तशें ना. आतां बसून कितें काम केलें न्ही फाट सामकें दुखता. सो म्हटलें कितलें म्हूण न्हिदून रावतलें. न्हिदलें न्ही म्हाका खूब बरें दिसता. पण दीसभर अशें न्हिदून रावप तें बरें जायना न्ही. तें आळशी बी जाता मागीर. सो ताका लागून म्हटलें आयज मातशें कॅबिनेट्स आहा न्ही वयले ते क्लीन करया म्हटलें. तुमी पळोवंक शकता मातशें कचरो बीन आसा आनी कॉक्रोचीस बीन ते भोंवता मातशें. सो म्हटलें आयज क्लीन करया, बरें पुसून काडया आनी सामान सगळें परत ताका सेट करून दवरया म्हटलें. आनी आई थंय बसून न्ही सगळ्यो भाजयो कट करता. सो म्हाजे आतां बसून जायना न्ही. सो म्हटलें आईक सगळ्यो भाजयो कितें आहा ते भाजी बीन तूं कट करून दी, कांदो टमाट सगळें तूं कट करून दी म्हटलें. सो कॅबिनेट्स बरें पुसून काडले आनी मागीर ताका हांवें मॉर्टीन जॅल मेळटा तें लायता हांव. तितून न्ही कॉक्रोचीस बी आसल्यार न्ही ते मरता मागीर. सो पयलीं भशेन आतां आमच्या घरांत कॉक्रोचीस खूब कमी आसा कित्याक आमी फाटीं न्ही पेस्ट कंट्रोल केलेलें. सो ताका लागून न्ही पयलीं इतले आतां कॉक्रोचीस बीन ना. सो सद्या खूब कमी आसा. आसल्यार फक्त 1-2 इतलेच. सो बरें हांवें ताका धुवन काडलें. धुवन मागीर आहा तशें परत ताका स्पून प्लेट बीन दवरलें. सगळें कॅबिनेट क्लीन करचें ना हांव की बाकीचें सगळें क्लीन आसात, फक्त हें उरलेलें क्लीन करपाचें. सो म्हटलें आयज करया म्हटलें कित्याक बसून कांयच काम जायना, एटलीस्ट तें तरी करया. सो कॅबिनेटचें काम जालें म्हाजें. किचन सगळें पुसून काडलें. मागीर म्हटलें बसून सगळें लिस्ट करया. सो आतां आमकां न्ही मंथली ग्रोसरी हाडूंक जाय. आमी वचूंकूच ना बागेदारां सामान हाडपाक. जें कितें आहा न्ही बारीक बारीक हांव डेल्फिनांच्यान घेवन येता नाजाल्यार ब्लिंकिटांतल्यान. सो आतां म्हटलें मे म्हयन्याक आमकां खंय वचूंक मेळचें ना, बागेदारान बी वचूंक मेळचें ना. सो म्हटलें आईक लिस्ट करया आनी शिवाक जेन्ना टायम मेळटा पळय वचून 2 म्हयन्याचें सामान सगळें घेवन येवया म्हटलें. सो तेंच हांव बसून न्ही हांव लिस्ट करतालें. कित्याक जाता खबर आहा, लिस्ट करून व्हेलें न्ही बरें पडटा. नाल्यार एक सामान उरता मागीर तें मागीर याद उरना. सो लिस्ट करता, ओके, शावर घेता, मागीर थोड्या वेळान तुमकां मेळटा हांव. ओके चला. सो आतां आयलां किचनांत भाजी करपाक. हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सकाळीं ताका बसयल्लें मातशें. बस म्हटलें मातशें स्टडीज कर. टेबल्स बीन ते मागीर विसरतात न्ही ताका लागून म्हटलें बरोवन काड टेबल्स. ओके सो आतां हांव करता भाजी. मम्मीन सकाळीं शेपूची भाजी केल्लें. शेपूची भाजी मम्मीन केल्या सकाळीं. सो हांवें म्हटलें हांव करता चिटकीची भाजी. खूब तेंप जालो चिटकी खावंक ना आनी हांवें डॉक्टरा विचारलेलें लास्ट टायम गेलें तेन्ना खावपाचें आतां कितें. डॉक्टर म्हणलो आतां कितेंय खाल्या आतां की आतां 8 मंथ लागलो न्ही तशें कांय ना. शेलफीश बी खाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना होवपालो, खावपालो. सो खूब तेंप जालो आमगे चिटकी हाडले आयज. म्हटलें भाजी करया आनी चपाती. चडशें व्हडलें मेन्यू ना आयज, सिंपल अशें जेवपाक अशें मन बी येना. फाटल्यान पडला मरे काड. सो म्हटलें चिटकीची भाजी करया आनी शेपूची भाजी करया आनी चपाती आनी शिवना आनी ताका लागून. आनी थोडेंशें शीत केलां. सगळें दहीन जेयतलें हांव. दाळ बीन कांय करूंक ना, दहीन जेवया म्हटलें. फक्त दही, एक चपाती खा, भाजी खा आनी दहीन जेव. ओके सो रुचीक हांव फ्राय करता. सो म्हटलें म्हाका हांवें मम्मीक म्हटलें चिटकीची भाजी हांव करता कित्याक सगळें म्हाका तिणें कट करून दिलें कित्याक म्हाका न्ही आतां बसून जायना चड वेळ. सगळें तिणें कट करून दिलें आनी म्हाका जें हांव करता पळय चिटकीची भाजी मातशी डिफरंट मातशी चटपटी जाय म्हाका. ताका हांव पयलीं न्ही अशें हांव बरें ताका फ्राय करून घेता. म्हणजे ब्रावन जायसर न्ही ताका बरें फ्राय करून घेवंक जाय. आनी तशेंच म्हाका न्ही चिटकीची भाजी खूब आवडटा. सो म्हटलें हय करया म्हटलें. सारकें फ्राय करा. सो सकाळीं हांवें सगळें क्लीन केलें. तो शिव म्हणपा लागलो आतां एक हावज हेल्पराक हाडून दवर म्हणपा लागलो. सो हावज हेल्पराक अशें म्हाजे प्लॅन आसलेले म्हणजे मे म्हयन्यान दवरया म्हणून हावज हेल्पराक. सो शिव म्हणपा लागलो नाका आतां एप्रिलान दवर. सो हांवें म्हटलें आतां नाका सद्याक कित्याक म्हाकाय मातशें मुवमेंट करूंक जाय, म्हाकाय मातशें घरचीं कामां बीन करूंक जाय. अशें म्हाका तुमकां सांगलां न्ही सकाळीं म्हाका आतां बसपाक जायना. बसलें की म्हणजे फाट आतां बसलें की आतां म्हणजे फाट दुखपाक लागलें. सो एटलीस्ट उबें रावन कितें काम केलें न्ही, झाडू मारलें, पुसलें न्ही अशें बरें दिसता. सो चिंतलें की हावज हेल्पर दवरुया 1 तारखेच्यान मेच्या. कित्याक डिलिव्हरी टायम तो म्हाजो. मागीर सगळें मम्मीचेर पडटा ताका लागून. ती म्हणटा आपूण करता म्हणटा, तशें कांय ना आपूण करता, हावज हेल्पर नाका म्हणटा. पण म्हाका जायना तशें कित्याक तिजे पयलीं जीव सारको ना. पांय बीन केन्ना दुखता बीन हय का न्ही. आनी धाकटें घर न्ही
रितीको टायमार न्ही आमी अशी आमच्या घरान न्ही हावस हेल्पर बीन धरूंक ना. आमी लायफान केन्नाच हावस हेल्पर धरूंक ना. खरें सांगता तुमकां आतां दवरता हांवें फर्स्ट टायम. रितीको टायमार मम्मीच्या घरार डिलिव्हरी म्हणजे मम्मीच्या घरा आसलेलें न्ही हांव. तें घर धाकटें फ्लॅट आमचें. एकूच हॉल, धाकटेशें बेडरूम, किचन इतलेंच कळ्ळें न्ही. सो सगळी मम्मी करताली तेन्ना. सो आतां कितें जालां घर आमचें व्हडलें आसा हें आनी एक दीस पुसना जाल्यार किंवा झाडू मारना जाल्यार धूळ पडटा सारकें कळ्ळें न्ही. सदांच हांव टेबल बीन पुसून काडटा तरी पूण तरी वयर धूळ पडलेलें आसता. आनी घरान न्यूबॉर्न बेबी आसतना मातशें घर क्लिनूय जाय न्ही. सो मम्मी कितें म्हूण करतलें. सो म्हाजे कडेन स्टार्टींग जावचें ना उठोन करपाक. सो मम्मी म्हटलें हांव दवरया म्हटलें थोडे दीस. लायफ टायम दवरचें ना आमी हावस हेल्पर. सो आमकां आवडना कित्याक तेंच्यांनी काम केलें न्ही आमकां आवडना. तुमकां खबर आहा न्ही तेमी 1000 घरान कामां करून येता. तेंची गडबड आसता तेमी कशें कशें करून वयता. सो एटलीस्ट गॅस स्लो कर. सो मम्मी म्हटलें थोडे दीस दवरया एटलीस्ट म्हाजें म्हणजे हांव सारकें जायसर उबें रावसर थोडे दीस दवरया म्हटलें. एटलीस्ट झाडू मारून पुसून बिसून वयतली हय का न्ही. सो फक्त तेंच कामां झाडू मारपाचें पुसपाचें बाकी खंय तें क्लीन करपाचें इतलेंच. आयदनां घासपाकूच सांगलें आईक एक कोण दवरया. तिका सांग कितें तूं घासतलो मरे आयदन. ओके सो एक काम जालें टेंशन ना. सो रित्वीक आयदन घासतलो. सो हांवें मम्मी म्हटलें तिका सांगया आयदन घासून वच एक्स्ट्रा पे करया. ती म्हणटा नाका आपल्याक आवडना दुसऱ्यान कोणें आयदनां बी घासल्यार. सो आसूं म्हटलें चल आपूण आयदनां बी आमी आपूण घासता. बाकीचें क्लिनींग बिनींग करपाक तिका आपयलां हांव 1 तारखेच्यान तिका आपयलां. सो 2 काम जालें. एक बेबीक न्हाणोवपाचें एक काम जालें तिका सांगलां आनी एक हावस हेल्पराक. ओके सो शिवपा आलो बेबी 1 year जायसर दवर हावस हेल्पराक. म्हटलें गरज ना म्हटलें कित्याक म्हाका बेश्टें बसून जायना. म्हाका मुवमेंट करूंक जाय काम करूंक जाय म्हाका आवडटा. आनी म्हाका सगळें सारकें जाय. मातशें कितें दिसलें न्ही धूळ बीन म्हाका मागीर बेजार येता राग येता मागीर. सो 1 तारखेच्यान हांव चिंतलां दवरपाक आनी रितीव आयदन घासतलो. हय मरे तुका पेमेंट ना. तुका कितें पेमेंट दिवं. तुका बिस्कीट हाडून दवरता. क्रीम बिस्कीट तुका एका क्रीम बिस्कीट आवडटा न्ही क्रीम बिस्कीट हाडून दवरता. करता तो आपूण कितें खाल्लेलें बीन प्लेट बीन आसता न्ही कितें बिस्कीट जावं कितें बसून खाता न्ही येवन तो प्लेट धुता वॉश करता. सो करता आपलें काम. आनी भुरग्यांक आपलें म्हणजे अशें शिकोवंक जाय घरचीं कामां बीन करपाक. अशें न्ही की आमी भुरग्यांक काम लायता अशें म्हणनाकात कळ्ळें न्ही. सो भुरग्यांनी सगळें करूंक जाय लायफान शिकोवंकूय जाय आनी घरचीं कामांय करूंक जाय. फाल्यां जावून खंय बाबा कामांक म्हणजे खंय तरी कामांक गेलो खंय तरी रावलो एक रुमान बीन सो एक करपाक कळोंक जाय आनी ताका इंट्रस्ट खूब आहा कुकींग करपाक बीन. सो ताका मागीर फुडें फुडें ताका अशें बेश्टें एक सिंपल दाल शीत बीन करपाक ताका शिकयतलें हांव फुडें. सो फुडें जावन ताका प्रॉब्लेम जावंक जायना. खंय बाबा कामाक गेलो खंय रावलो ताका कळोंक जाय न्ही. भुरग्यांक सगळें कळोंक जाय. आमकां टिचर म्हणटाली हेजी नर्सरी टिचर फक्त भुरग्यांनी अभ्यासूच स्टडीज करून कांय फायदो ना. भुरग्यांक सगळें कळोंक जाय. सो तो करता. आतां पळय आतां तो भाजी फ्राय करता अशें कांय ना. इंट्रस्ट आहा ताका. हांव ताका आपयना यो रे कर रे म्हणून हांव ताका आपयना. हांव केन्ना ताका फोर्स करना. न्हू रे रित्वी तो जावन येता तो जावन आनी ताका तें दिना ताका मागीर राग येता. सो तो दिता हांव तो करून दी म्हणटा. ओके सो पयलीं न्ही चिटकीनी बेश्टें फ्राय करूंक जाय 10 मिनटां. मागीर तशें ऑयल घालून ताका बरें फ्राय करूंक जाय म्हणजे ब्रावन जायसर न्ही ताका फ्राय करूंक जाय. आनी ती भाजी बरें आसा चपाती वांगडांनी खावंक बरें लागता ताका लागून. सो म्हटलें आयज करया म्हटलें कर. सो डिलिव्हरी जालें तेन्ना फक्त एक सकाळचेंच मातशें एक बिजी म्हणटा पळय तशें शेड्यूल आसता सकाळचेंच. मागीर सांजचें मागीर कांय काम नासता फ्री आसता. सकाळचें मातशी गडबड आसता. ताका न्हांवपाक भुरग्यांक न्हाणोवपाक येवंक जाय. तिका हांवें सांगल्यार बेगिना यो म्हणून ती येवपाक आपूण 7 सुद्दां येवपाक रेडी आहा खंय. हां खेळ. सो ती येवपाक आपूण 7 म्हणजे 7 o'clock बीन येता हांव पाली बेबी न्हाणोवपाक. इतलें बेगिना बरें जायना न्ही तें. ताका लागून तिका 9 आपयलां आमी. मागीर तिजें जालें की मागीर हावस हेल्पराक आपयतलें हांव सगळें क्लीन बीन करपाक. सो पळया कशें कितें जाता तें. ऑलरेडी आमचे एक्सपिरियन्स आहा रितीको टायमार पण आतां आमगे भंय कसो तरी पूण हय का न्ही. सो जातलें सगळें बरे भशेन टेंशन घेवप ना. रितीव आहा न्हू रे. हय रितीव आसा आमकां हेल्प करपाक. रितीव करता आमकां हेल्प. ओके आतां आसूं आतां हय दवर मातशें फ्राय जावं न्ही आनी बरें आतां ताका तें ऑयल घातलां हांवें आनी ताका बरें अशें ब्रावन जायसर न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. मातशें कूक जावं न्ही. सर ना शेपूची भाजी
ही चिटकी खातलो मरे खावकूच जायना तुका सांजचे हांव गार्डनान धाडचें ना खेळपाक खातलो मरे ऋतुकाक भाजी लायक नॉनवेज खावपाक तो मातसो फाटीफुडें करता भाजी बीन जेयता मातशें ताका ब्लॅकमेल करूंक जाय ताका आतां गार्डनान खेळपाक वचूंक जाय सांजचे इफ ताका वचूंक जाय जाल्यार तो खातलो न्हू रे खात तो तशें कांय ना ओके सो हें फ्राय करून घेता मागीर मेळटा तुमकां चला सो आमी बसला जेवपाक हें पळयात हाची थाली मागीर थोडेशें शीत आनी दहीन जेयतले आयज रायस बीन कांय करूं सॉरी तो आयज दाल बीन कांय करूंक ना आनी हांगासर केला खीर काल आमी हें केल्लें न्ही कुल्फी केली तेन्ना थोडेशें कंडेन्स मिल्क उरलेलें आनी ते कंडेन्स मिल्क न्ही रोखडेंच पिड्ड्यार जाता सो म्हटलें आयज खीर कर म्हटलें पण हे शिवा खूब लायक तो ना आयज आनी तो रातचे 12 येतलो ताका मेळचें ना दवरतलें हांव फ्रिजीन फाल्यां खातलो तो म्हटलें बेश्टें वेस्ट केलें जावंक जाय ताका लागून ओके चला जेयता मागीर मेळटा तुमकां सांजचें डायरेक्ट ओके चला सांज जाली ऋतवी गेला गार्डनान खेळपाक सो आतां हांव एक बरेंशें स्नॅक्स करता इवनिंग क्विक रोखडें जाता तशें ओके तुमकां शेअर करया म्हटलें ताका म्हटलें खा आनी वच रे म्हटलें ना गेलो तो आनी भायर सामकें काळोख जाला आनी थंड वारो सुटला म्हाका दिसता पावस येवपाचो आहा बरी दिसता मातशें विंडो बी ओपन दवरला ओके सो क्विक तुमकां एक स्नॅक्स रेसिपी दाखयता इवनिंग टायम तुमी हें करून खावं शकता ओके चला सो हांवें पॅन दवरला घालता थोडेशें बटर नाल्यार तुमी ऑयल घालूं शकता बटर मातशें मेल्ट करून घेयात सो बटर न्ही मेल्ट जाल्लें आसा सो आतां घालता हांव मॅगी हांगासर न्ही हांवें 2 घेतला मॅगी आनी ताका हातीन न्ही मातशें क्रश करून घेवपाचें आतां मॅगी न्ही बरें एक लायट ब्रावन जायसर न्ही आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय सो हें पळयात अशें न्ही आमकां सॉरी गरम आहा ब्रावन जायसर न्ही हेका फ्राय करून घेवंक जाय अशें लो फ्लेमीन ताका फ्राय करून घेवया आतां करया आमी फुडलो प्रोसेस सो ह्या पॅनीन हांव मिक्स करता कित्याक बटर बी लागलेलें आनी ताका लागून हांगासर एक 1.5 कांदो न्ही हांवें चॉप करून घेतला ते घालता टोमॅटो घालता एक टोमॅटो हांवें चॉप करून घेतला सो हांवें न्ही हांगासर 2 पॅकेट घेतला मॅगी सो हांव 2 पॅकेट घालता हें मॅगी मसाला जस्ट थोडेशें घालता चिली पावडर इफ तुमकां चड तिखट जाय चड घाला जस्ट हांव थोडेशें घालता सो आतां घालता धाकटो चमचीक शेजवान सॉस आनी फ्राय केलेले नुडल्स घालया आनी घालून न्ही बरें मिक्स करून घेयात सो हें पळयात मिक्स करून जाल्लें आसा आनी इतलें टेम्पटींग जाल्यार तुमकां सांगू सो खावया म्हटलें ऋतू घेतलो मागीर तो खातलो एक्चुली हें क्रिस्पी आहा न्ही तेन्ना तेन्नाच करून खावप तें बरें जाता घे आनी तेजेर घालता थोडेशें कोथमीर घालता सो हें पळयात चाट इवनिंग स्नॅक्स सो मुद्दाम तुमी हें ट्राय करात खूब बरें लागता हें हांवें सांगतलें मी खावं तुमकां बरें बरें लागता फक्त बरें क्रिस्पी अशें करून भाजात मॅगी सो बरें जाता सो इवनिंग टायम अशें करून खायात सो ऋतुकाक डब्याक घालून दवरतलें ओके बरें जालें ट्राय करा तुमी आतां व्लॉग हांगाच एंड करता हांव ऋतू केन्ना येतलो खबर ना ओके तुजो आयचो व्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर ऋतू ना गे तू बाय म्हण चला बाय काल हांवें व्लॉग घालूंक ना सो कालचो बर्थडे हांव विश करता सो बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे इनासिया विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे इनासिया आनी आयज आसा बर्थडे मेलविटा विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ एंड हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे मेलविटा आनी एक बर्थडे आसा रोहित विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे रोहित आनी एक एनिवर्सरी आसा पण नांव वैजू आसा वैजू म्हापशेकर आयज तुमचो एनिवर्सरी आसा सो विशिंग यू हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी गॉड ब्लेस यू बोथ ओके कर रे हैप्पी बर्थडे एंड मेनी ब्लेसिंग्स टू यू may God receive some happy birthday आणि हॅपी एनिवर्सरी
चला बाय. Bye.